पहिले कॅश कळलं तू माझं नाव नको सांगतो इसको नातो ना सरकार द्यायला सर सर कौन है या हाँ यो मॅडम ना मागीर सर उलयतलो आनी एक दोन गांवचे लोक उलय न्हू कितें जालें आयज गांवच्या भाशेन विलेजर ना मॅडम आयज तुमी हिंगा मिटिंगेक येयल्या तुमी लेटरूय बरयल्लें वॉट इज द डिस्कशन दॅट हॅज हॅपन टुडे एंड वॉट हॅव यू कम टू अ सोल्युशन वॉट सोल्युशन इज टू कम MLA, I thank our MLA who has called all the people over here. I am very grateful for him. Our main issue was regarding the double tracking, and it was mentioned in the letter sent to me that the people who have the property is encroached, those people only could attend the meeting. So those people are only come. There are more people who have the right of way, whose houses are nearby and having problem, and there are some people who have power of attorney and they couldn't attend this meeting because I got the letter yesterday and today we had. The solution given by MLA is that we will meet the deputy collector and we'll discuss with him what is the how we can solve this problem. Railways will also attend, madam, that meeting with the deputy collector. The railways also will attend. I don't think the railways will attend, but I would want the railway authorities to attend this meeting. Because with the people, with the deputy collector, with the MLA and with the local people, I think we'll come to some solution. Thank you, madam. आणि कोण होतं तुमचं कोण होतं पात्रांव आयज तुमची मिटींग जाली MLA वांगडा कितें जालें तुमचें डिस्कशन आनी कितें सोल्युशन भायर सरलेलें आतां आमचें डिस्कशन जालां आमकां ऑनरेबल MLAन आपयल्लें म्हणजे आमगे रेल्वे काम चलता तें आमकां डिस्कस करपाक कसलें काम तें आमकां पडपाक जाय तेणें सांगलां म्हणजे कित्याक कलेक्टर गेले सांगता तुमकां कितें डॉक्युमेंट आहा ते हाडाय म्हणटा पूण काम चलता तेंगेलें पूण तो म्हणटा आमगे डॉक्युमेंट हाडाय एक प्लॉटां जर एक आम घर बांदताय जाल्यार कोणें कंप्लेन केलें जाल्यार त्या ओनराल डॉक्युमेंट हाडलाय जाय आनी तेच भाशेन आतां तेणें तें काम चालू आहा तें कसलें काम तें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपा जाल्लें पूण तें कांय केलें ना आतां आमकां MLAन आश्वासन दिलां आमचें आनी कलेक्टर आनी रेल्वे मदें डिस्कशन करून तेणें सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून तेजेर डिस्कस करया म्हूण मागीर तो मुखार वचपाक आपूण वावुरतो म्हूण सांगता तुमच्या MLA कडेन कितें मागणी आहा आमचे MLA को मागणी आहा म्हणजे आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका कित्याक आमगे आख्या गांवांत डस्ट जाता आमकां थिंगा क्रॉसिंगाक कितले त्रास जाताय एक जायते थिंगा दिसाक हुणें बार 24 सुमार ट्रेन वयता आतांच आनी एक 10-15 मिनटान गेट पडटा आनी डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार इन फ्युचर लोकांक थिंगा आलोबाल हाय लोकांक तो कोडशे डास्ट हावच पडटलो कित्याक ते हाय स्पिडीन वयतल्यो आनीक
जायते भाशेन सगल्यांक त्रास आहाय थिंगा सगळीं रावतलो जियेतो लोकांक घर वचपा आहाय सगळे भाशेन लोकांक त्रास जाता सो बेसिकली तुमकां डबल ट्रॅकिंग म्हणटा ते प्रोजेक्टू नाका डबल ट्रॅकिंग आम नाका ओके थँक्यू हलविटो यार उलय यार सर आज तुम्ही मिटींग आपयले विलेजर्सांची तुमची जागा होती सो कितें सोल्युशन काडला तुमी कितें तेंकां अशें सोल्युशन काडलें सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना म्हाका वेलसांवचे सरपंच ताणें म्हाका कळयलें की ते आमचे वेलसांवचे भाव ते एफेक्टेड जे लोक आसा तांकां ते फुडें उलोवपाक सोदता डिस्कस करपाक सोदता तेन्ना हांवें तेंका दाखोवपाक हांवें ताका रिप्लाय केली तेजो आमी बसोन जाता ते भाशेन आमी सॉर्ट आवट करया आनीक आयज हांगासर सगळीं ती इफेक्टेड आमची जी भाव भयणां आसा वेलसांवची जी रेल्वे इफेक्टेड आसा ती हांगासर आयली आनी आमचे मदें हांगासर डिस्कशन जालें आनीक डिस्कशन जाता तेन्ना अशें एक मुद्दो येयलो की आमी डेप्युटी कलेक्टरे कडेन पब्लीक हियरींग कित्याक घेवची न्हू तेन्ना सगळ्यांनी एक मान्य केलें खरेंच हें आमचे भितर जाता कित्याक डेप्युटी कलेक्टर एक स्टोरी सांगता आमचे जे इफेक्टेड लोक आसा ते एक स्टोरी सांगता हाचे भितर एक कितें तरी सोल्युशन दिवपाक जाय हो हें कित्याक लागून अशें जाता तें म्हाका दिसता आमी जें पब्लीक हियरींग जालें जाल्यारूच हें प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आनी ताकाच लागून आमी हांव डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट करतलो वा जाता तितले बेगीन एक पब्लीक हियरींग दवरचें आनी हांव ताका रिक्वेस्टान लोकांकूय हांव सांगूंक म्हाका बरें सो बेसिकली देल बी अ जॉयंट मिटींग अगेन लोक जॉयंट मिटींग विथ डेप्युटी कलेक्टर लोकांचे ओपोज आहा तेचेर तुमी कितें तरी हें घेतलें पण ताचेर आमी डिस्कस करतले न्हू त्या टायमार आणि बोलो बजा आम्हाला समजा